कार्यक्रमाक उपस्थित आमचो मांद्रेचो धडाडीचो आमदार म्हजो मित्र बाब जी तारोलकर, तशेंच मांद्रेचे सरपंच बाब राजेश, बाकीचे पंचायती सगळे सरपंच पंच मेंबर, तशेंच आमचे डिपार्टमेंटाचे GTDCचे MD बाब कुलदीप आरोलकर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर बाब बालन, ताजी सगळी टीम हांगा उपस्थित, ह्या वाठाराचे ग्रामस्थ, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो, खूब आनंद जाता की जी गजाल्यो जाय पडटा त्या वाठारार जेन्ना लोकां प्रमाणे फॅसिलिटीज म्हणून उबारपाचे प्रयत्न आसता आनी ती सुरवात जाता तेन्ना मनाक आनंद जाताच। पर्यटन क्षेत्र म्हणटकर जशें आतां दिपकान म्हणलें की आमी सदांच सन सँड एंड सी म्हणलें, आनी सन सँड एंड सी म्हणटा आसतना हिंदरलँड, इको टुरिजम बाकीचे आमी विचार करपाक लागले तेन्ना एक गजाल आसा की बीच आमी विसरून वचूना आणि बीचाक जायच्यो फॅसिलिटी दिवप हे आमचे कर्तव्य आसता। डिपार्टमेंटातर्फे आज जे आमी ब्युटिफिकेशन आणि बेसिक एम्युनिटीज मोरजी बीच प्रॉमेनाड म्हणून सुरवात केल्ली आसा, तातूंत पयले फुडें वचच्या पयलीं ताजेर विचार पयले क्लियर करता की एक म्हणल्यार जेन्ना तो प्लॅन आयलो, प्लॅन जेन्ना ग्रामस्थ, पंचायत, आमदार घेवन घेतिल्लो तोच प्लॅन आमी फुडें व्हेला। कोणे तरी ते दिसा म्हणलें की एक रोड एक्सेस करता खंयच्या तरी प्रायवेट प्लॉटाक म्हणून, हांगा एक क्लॅरिटी दिवंक सोदता की रोड जो वतलो तो फक्त क्रिमेटोरियमाक, कोणाच्याच प्रायवेट प्लॉटाक न्हय, आणि आमचो आमदार, तुमचो आमदार ताजेर ठाम आसा की तितलोच रोड दिवचो जो क्रिमेटोरियमाक कनेक्ट करता, तातूंतल्यान कोणाकूच खंय दुबाव येवंक जायना म्हणून। दुसरें आसा किऑस्कांचे। किऑस्कान लास्ट टायम जे तांणीच आमकां सांगिल्ले तेच इनपुट्स घेतल्या, आनी किऑस्क स्टँडर्ड किऑस्क म्हणजे पळयता आसतना एकूच तरेचे बरे ब्युटिफूल किऑस्क तयार केले जाल्यार टुरिस्टांक येता आसतना तांकां आकर्शक आसता, एट द सेम टायम जो व्यवसाय करता ताकाय बरें पडटा। सो जे कोणाक समज कोणें भंय घाला, हांव नको आतां फक्त उलयता म्हणून म्हणटा ते, पूण सगळे किऑस्क जितले आमकां तेन्ना रिकॉर्ड जाल्ले ते सगळे किऑस्क बरे नवे नूतनीकरण करून बरे किऑस्क बसोवपाचे ह्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टान संकल्पना केल्ली आसा। इलेक्ट्रीक व्हेकल्स गाडयो नव्यो जायत आसात, तांच्या खातीर चार्जिंग, तशेंच बायक्स EV येता तांकांय चार्जिंग, प्लस जवळ जवळ 120-121 दोन व्हिलर आणि 66 कार्स हाजे प्रोविजन केल्ले आसात थंय। एडिशनली जो हांगा टॉयलेट ब्लॉक पयलीं बांदिल्लो आशिल्लो तातूंत खूब गेस्टांची मेल जावं व्हॉट्सएपार जावं नाल्यार सोशल मिडियाचेर येताले की आमकां सपनां काडची पडटा, जाणट्यांक जमना, आनी हांगा लॉकर चेंजिंग रूम नाशिल्ल्यान आमकां बिचाचो फूल आस्वाद घेवंक मेळना, म्हणून ह्याच एरियेन चेंजिंग रूम, टॉयलेट, शॉवर फॅसिलिटीज, लॉकर हे सगळे फॅसिलिटीज हांगा येतले, जातूंतल्यान लोकांक जे स्पेशली डिजेबल्ड सुद्दां आसा, पीपल विथ डिजेबिलिटीज, तांकां सुद्दां सुविधा तयार केल्या, जातूंतल्यान जो मनीस हांगा बिचार येतलो ताका पूर्ण तरेन बिचाचो आस्वाद घेवंक मेळटलो। एकदां उदकान वता आसतना अशें जाता की फामिलचार चड करून बापूय रावता, आवय आनी भुरगीं भितर वता कित्याक कोणा तरी बॅग आनी चपलां सांबाळची पडटा म्हणून। आतां समज लॉकराची सुविधा दिली आनी लॉकरान घाले, चारांनी वचून दर्यान न्हांवन येवंक मेळटा, तातूंतल्यान एक फॅमिली ज्या प्रमाणे एन्जॉय करूंक सोदतात ते बऱ्या प्रमाणात एन्जॉय करूंक शकतले। बेंचीज, बाकीचे जे इल्युमिनेशन, हांगा रावंड अबाउट, तातूंत मदीं एक म्युरियल, एक टोटल वेगळें वातावरण करून वॉकिंग चलपाक सुद्दां बोर्ड वॉक, वुडन बोर्ड वॉक दिल्लो आसा, जातूंतल्यान एक इंटरनॅशनल स्तरार कशें जाय पडटा बीच डेस्टिनेशन तशें म्हाका दिसता मोरजेच्यान सुरवात जाता। आणि मोरजेच्यान सुरवात जाता आसतना तुमी पयले सगळ्यांनी तुमच्या आमदाराक मना पासून तुमी थँक्यू म्हणपा जाय की ताका ती एक मनाक कळ आसा, म्हणजे मनांतल्यान तो कितें करूंक सोदता आपल्या लोकां खातीर, आपल्या वाठारा खातीर, जातूंतल्यान तो निवडून आयिल्लो आसा। आज समज पयले टुरिस्ट डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल जी वाड जाल्ली आसा, ते इंटरनॅशनल टुरिस्टूय खुबशे आज मांद्र्या येवंक लागल्या। कोस्ट पळोवंक लागल्या जाल्यार खूब आसा, कोळंगुटे आनी बागाय बीच आसा, पूण लोक आज मांद्र्या आनी मोरजे येवंक लागल्या कारण त्या प्रमाणे लोक, त्या प्रमाणे शेक, त्या प्रमाणे तांची हॉस्पिटॅलिटी, त्या प्रमाणे तांची वेवस्था करपाचो जो प्रयत्न आसा, आणि जो एनवायरमेंट आमचो जी करता तातूंतल्यान हे पर्यटक स्लोली मांद्रे मतदारसंघान खास करून मोरजी, हरमळ ह्या एरियांनी अट्रॅक्ट जावंक लागिल्ले आसा। फाटीं हरमळा आमी फेस्टिवल केली रामपणकारांचे, म्हाका दिसना हाजे पयलीं कोणान तकलेन सुद्दां आयलें, म्हज्या सुद्दां तकलेन येवना आशिल्लें, पूण जी जाल्यार नवला आमचे रामपणकार आसा थंय इतले वर्सां करतात
तांची वळख ना, तांच्या नावावर फेस्टिवल ना. आम्ही ट्रेडिशनल गोंयकार म्हणटा, फिशरमॅन म्हणटा, तांचे आमी पळयत ना, कितें करपाचें काय म्हणून आपल्याक नाल्यार रामपोणकाराचें फेस्त करपाकूच जाय. ताज्या खातीर रामपोणकाराचें फेस्त ही सुरवात जाली गोंयांत. उत्तम प्रतिसाद मेळ्ळो, जातल्यान इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक टुरिस्ट आयले आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता पूर्ण तरेन हाजें क्रेडीट जरी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमान केलें, तुमच्या आमदाराक वचपाची गरज आसा. ताळयो मारल्यार आतां आज आनी फाल्यां कार्निवाल आसतलो. कार्निवाल आनी शिगमो ज्या धूम धबाज्यान जाता हांगा, पर्यटन खातें मातसो सपोर्ट करता खरें, पूण ज्या तरेन ते नव्या अवतारान दाखोवपाचो आसता, ज्या तरेन हांवें आतां व्हिडिओ पळयल्या आनी जे कोण कोण येवपाचे आसा, सुखविंदर आनी कोण कोण, तातूंत कळटा की वन ऑफ द बेस्ट कार्निवल्स वील बी सेलिब्रेटेड इन मोर्जी परत. सो हे पळयतकर एक वाटेन एक उमेदूय येता की कोण तरी आमदार जो आसा तो पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्स, पॉझिटिव्ह थिंकींग करता. म्हणपाक व्हेरी इजी आसा की हांगा इंटरनॅशनल टुरिस्ट आयलेच ना म्हणून, पूण हांगा इंटरनॅशनल टुरिस्ट येवपाक आपण जे वावर करतलो आपल्या लोकां खातीर हे खूब इम्पॉर्टंट आसता. आनी ताज्या खातीर आज मोरजे सारकेले एरिया, हरमळा सारकेले एरिया पयली पेक्षा आज खूब बरी जाल्या आनी ताका कितें कितें फॅसिलिटीज जाय ह्या एरियांनी तो दिवपाचो पूर्ण आमी कटिबंद आसा. आनी वी वील एन्श्युअर की ताका जो सपोर्ट जाय तो मुख्यमंत्र्यांनी सांगला की मांद्रे मतदारसंघात जिताक कितें सपोर्ट जाय, टुरिझमाच्या बाबतींत कितें सपोर्ट जाय पूर्ण तरेन दिवपाक जाय पूण मुख्यमंत्री ठाम आसा. आज आमी हे इनॉग्रेट करता आसतना हे सुरवात जाल्ली आसा. गोंयभर वेव सायड आमचे फॅसिलिटीज तशेंच पार्किंग फॅसिलिटीज सगळे कोस्टा कडेन तयार जातल्यो. ताणें हरमळ बाकीचे बीच जे सांगल्या ताजे थोडे लँडाचे इश्यूज क्लियर करून दिले की थंय आमी फॅसिलिटीज करतले, जातल्यान टॅक्सी भावाक जावं बाकीचे कोण वेवसाय करता आसतना पार्किंगाची वेवसाय केली, जर साधन सुविधा जाली जाल्यार टुरिस्ट त्या प्रमाणे सारखे येतात. साधन सुविधा जाली जाल्यार टुरिस्टांक फॅसिलिटी सारकी मेळटा आनी साधन सुविधा जाली जाल्यार बरे पर्यटकांक बीच तो त्या प्रमाणे पळोवंक मेळटा. आज तुमी पळयतात तांणी पिरियड आमकां दिला जवळ जवळ 240 दीस म्हणून, म्हणजे 240 दीस धरले जाल्यार जवळ जवळ 7-8 महिने जाल्या. हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें 3 ते 4 म्हयने जाता जाल्यार सोंपोवन घे. सो येता त्या सिजनाच्या पयलीं सगळ्यो सुविधा तयार समज जाल्यो जाल्यार येता त्या सिजनाच्या पयलीं सगळे फॅसिलिटीज तयार करून आमच्या लोकांक ते वापरता आसतना बरे टुरिस्टांक एट्रॅक्ट करूंक मेळटले. जेन्ना येतात ते खास करून मोरजे मांद्रे ह्या एरियेनी येता, एक रिजन आसा जें तुमकां आत्तां सांगलें. आनी अशेंच कन्स्ट्रक्टीव थिंकींग समज जालें जाल्यार अशेंच आमदारांनी सगळ्या आमदारांनी समज कन्स्ट्रक्टीव थिंकींग केलें जाल्यार पर्यटन जाका जाका लागता ताका फुडें व्हरपाक खंयच कमी पडपाक शकना. उबो रावन उलोवप की आपल्याक हे कोण येना हे नेगेटीव नाल्यार नेगेटीव पॉलिटिक्स म्हणटा ताका. आनी आपूण कितें तरी करतलो, आपल्या लोकां खातीर फॅसिलिटीज तयार करतलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारतलो, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना म्हणटा ताका पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्स आनी पॉझिटिव्ह फॉर डेव्हलपमेंट म्हणटा. आनी तुमचो हो एकूच नांव तुमकां मेळटा तें जीत आरोलकर. ताच्या खातीर जिताक हांव अभिनंदन करता. पूर्ण मांद्रे पंचायत त्या भागे सगळे ताच्या टिमीक, मोरजी पंचायत पूर्ण ताच्या टीमीक कॉंग्रॅच्युलेट करता. कितें विशय आसात जाल्यार सदांच उलोवन आमी सॉर्ट आउट केले. हाजे फुडेंय विशय येतले पर्यटना खातीर तेन्ना उलोवन सॉर्ट आउट करुया. पूण एक बरें पर्यटन जें सुरू जालां तें बरें पर्यटन सस्टेन करप हें एक मातशी एक चॅलेंज आसता. पर्यटक येता म्हणून फास्ट सगळें करूंक गेलो एकदां जशें आज कलंगूट जालां तशें जावंक शकता. ताच्या खातीर आज तुमी घेता आसतना सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट घेता आसतना, टुरिस्टांक सांबाळटा आसतना, अतिथी देवो भव जे आमी गोंयकार म्हणटात त्याच अतिथी देवो भवन आमी टुरिस्टांक करता आसतना ते फॅसिलिटी दिता आसतना तुमी सगळे आमचे गांवचे लोक सगळे बरोबर रावन पर्यटन फुडें व्हरता आसतना, मोरजे गांवचे मांद्रे मतदारसंघाचें नांव फुडें व्हरता आसतना जिता बरोबर रावन एक नव्या दृश्टिकोनांतल्यान मांद्रे एक परफेक्ट 100% क्वॉलिटी टुरिस्टांक एक डेस्टिनेशन तयार करतले आनी तातूंत तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसतलो अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची शुभेच्छा दिता. व्यासपीठार बसलेले आमचे मान्यवर जे माझे मित्र तसेच गोवा टुरिझम मंत्री डॉक्टर रोहन खंवटे, तसेच स्थानिक पंच स्वप्नील शेडगांवकर, तसेच फोटोसिंग स्थानिक पंच, सरपंच आमचे मांद्र्याचे राजेश मांद्रेकर, हेमंत चोपडेकर, सरपंच आगरवाडा चोपडे, तसेच प्रवीण वांगणकर आमचे माजी पंच, स्वीटी नायक पंच सदस्य तुवें डेप्युटी सरपंच आमचे मनोहर पेडणेकर आणि हांगासले आमचे ग्रामप्रमुख अनंत शेटगांवकर आणि सगळे आमचे हांगासर जमलेले कार्यकर्ते वेलविशर्स मोरजी गांवचे. आयज खरें बरें दिसता की हांगासर कितलो ते म्हणजे कितलीशीच वर्सां आमी पळयता आख्ख्या मतदारसंघात
कोस्टल बेल्ट असल्या कारणान सगळ्याक वचप थंय म्हणजे ट्युरिस्ट इतले येतात आणि ट्युरिस्ट जाल्या उपरांत एप्रील मे म्हयन्यान आमचे स्थानीक जे गोंयचे लोक खारे उदक न्हांवपाक येतात आणि हांगा सगळ्या बिचांचेर फॅसिलिटीज कांय नासली आणि खरें बरें दिसता आणि हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल ट्युरिझम मिनिस्टर की तेंच्यांनी हे त्यांच्या टेन्युअरान आणि माझ्या टेन्युअरान हे आमकां करून दिलें आणि घडोवन दाखयलें कित्याक आमदार जाल्या उपरांत हांव म्हाजो एकूच इंटेंशन आसलें की प्रत्येक टायमार हांव मंत्र्या वांगडा जेन्ना बसतालो तेन्ना ताका मुद्दामून सांगतालो की आमकां फॅसिलिटीज जाय म्हणून आणि ते प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा एश्युअर केलें जातलें आणि पयली सुरवात आमी मोरजी गांवांत तेम वाड्यांतल्यान केल्या. आतां हांगासर करतना खुबशे मिसअंडरस्टँडींग आसले ते आपूण एक्सप्लेन करतले पूण ते ह्या फॅसिलिटीज केल्यात ते आमच्या स्थानिकांक फायदो जातलो तेकाच लागून केल्यात ना की आनी कोणाक भायल्यांक बेनिफीट जातले. आता 2 पॉयंट हांव चड उलयना कित्याक आमचे ऑनरेबल ट्युरिझम मिनिस्टर सगळे एक्सप्लेन करतले. दोनूच मुद्दे आमचे असले ते हांगासर जे स्टॉल्स आसले जे कितलीशींच वर्सां जालीं पारंपारीक वेवसाय करतात आमचे स्थानीक गांवचे लोक आणि तांकां स्टॉलां तेंचे कन्फ्युजन आसलें बाबा आमकां स्टॉल सायजी कितले आनी कितें मेळटले आनी मेळटले की ना. सो तांकां इतलेंच ऑनरेबल ट्युरिझम मिनिस्टरान जे म्हाका एश्युअर केला ते तुमकां तितलेंच एश्युअर करता की तुमी भियो नाका. तुमचे ते सगळे स्टॉल्स आहात ते ह्या प्रोजेक्टान घेतलेले आहात सायज वायज म्हाका खबर आहा ते सायजी जर धाकटे जाय जाल्यार तुमकां बिजनस मेळचो ना पूण सायजी तुमकां जाय ते म्हणजे तुमी सॅटिस्फायड जातले तुमी धादोशी जातले जशें तुमकां हांगासर स्टॉल्स मेळटले. ओके. दुसरो विशय आसलो टॅक्सी स्टँडाचो. टॅक्सी स्टँड हांगासर आमचे टॅक्सी भाऊय सगळे जाण हांगासर येयलेले आहात. त्यांच्या टॅक्सी तेंच्यांनी शेड एक भायर मारलेली सो तेंच्यांनी ती टेम्पररी केल्या. सो ऑनरेबल ट्युरिझम मिनिस्टर आतां रिक्वेस्ट केल्या की तांकां ह्या प्रोजेक्टान हांगासर टॅक्सी स्टँड परमनंट टेम वाडो टॅक्सी स्टँड टेमाचे म्हणजे तुमचें नांव टेम वाडो टॅक्सी स्टँड म्हणून हांगासर तुमकां एटलिस्ट 5 गाडयो पार्क करपाक आनी परमनंटली तांकां आनी थंयसर तुमकां बसपा खातीर शेड हे ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्या. तेंच्यांनी एश्युअर आतां इमिजिएटली एश्युअरूय केला ते ह्या प्रोजेक्टान इन्क्लूड करून दितले म्हणून. सो हे 2 आमचे मागणे आहात ते मातशे प्रायोरिटीचेर आहात ह्या प्रोजेक्टाचेर आणि गॅरंटी आहा की आमचो ऑनरेबल ट्युरिझम मिनिस्टर हे करून दितलो. अशेंच वेगळे वेगळे आतां मोरजी जाले मोरजीच्यान आमी मागीर हरमला आसा मांद्रे आसा केरी आहा हे प्रत्येक आमी उरलेल्या टेन्युअरान म्हणजे येणाऱ्या 2 वर्सांनी सगळ्या कोस्टल बेल्टाक हे फॅसिलिटीज म्हणजे हांगासर जे फॅसिलिटीज आहात ते फॅसिलिटीज सगळे पुराय करून दितले हे एश्युरन्स आमी दिवंक शकतात तुमकां. आणि म्हाका दिसता ह्या सरकारान हो सरकार ज्या प्रमाणे चल्ला म्हणजे आमकां स्थानिकां खातीर बेनिफीट दिता ते म्हाका दिसता आमी सगळ्यात पयलीं धन्यवाद आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक करूंक जाय की तेंचे नेतृत्वाक सकयल ह्यो येदे व्हडले प्रोजेक्ट्स चालू जाल्यात. आनी तशेंच ट्युरिझम सेक्टर म्हटल्यार आनी कोस्टल बेल्टाक आयज मेरेन म्हाका ट्युरिझम मिनिस्टरान फूल सपोर्ट फूल हेल्प दिला आणि इतली म्हणजे फ्रीडम अशी दिल्या की तुज्या स्थानिकांक म्हणजे तेजें एकूच म्हणणें आसा की तुज्या स्थानीक तुज्या लोकांक बेनिफीट जाता आणि ते हॅपी रावतात ते पयलीं पळय बाकीचे जे गोष्टी आहात ते चालूच उरतले. त्या एश्युरन्साचेर आमच्या स्थानिकांक जितले जाता तितले आमकां ट्युरिझम डिपार्टमेंटान मदत मेळटा ताका लागून परत एकदा तेचे धन्यवाद म्हणटा आणि ह्यो आयज प्रोजेक्ट फावंडेशन स्टोन घालून सुरवात केल्या म्हणून तेंचे धन्यवाद म्हणटा. धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.